मातेवाचे सुवार्तेंत जेजूच्या असर्यांची शिंकळ शिसपणाक जोडुल्ली आयचे सुवार्तेंत आमकां दिसून येता। जेजून मोनो देवसार लागल्ल्याक गूण केल्लें अचर्ये जेजू उदेशी दोन प्रतिक्रियांक कारण जाता। लोक सगळो विजमीत जावन इस्रायलांत असलें केन्नाय पळोवंक मेळिल्लें ना म्हणालो तर फारिजेव देवसाराच्या मुखेल्याच्या बळान तो देवसार दवंडायता म्हणाले। अशें जेजूक स्विकाराची प्रतिक्रिया मेळ्ळी आनी जेजूची अचर्या जेजूक विरोधपणाक कारण जाली। अशें ताच्या अचर्यांनी ताच्या कश्टा मरणाची सावळी दिसली। ह्या सर्व प्रतिक्रिया मदें मातेवाचे सुवार्तेचे लक्षणच म्हणचे परी जेजू मात्र देवाच्या राजाचे शिकवणेंत मग्न जाला। अशें हांगासर जेजूक अचर्यांच्या की आपली शिकवण प्रमुख जाता। जेजू शिकयत आनी देवाच्या राजाची बरी खबर पाचारीत आनी हरेक तराची पिडा शिडा गूण करीत सर्व शहरांनी आनी हळ्यांनी भोंवतालो म्हणल्या उतरांनी आमी शिकवणेची गजाल पयले येवची पळयता। सुवार्तेकार आपणा फाटल्यान येवच्या लोकांक पळयवन जेजूची चिंतना बोगणां आनी उतरां विवरिता। गोवळी नासल्ल्या शेळयां परी लोक जेजूक दिसता आनी तो तांची बिरमत पावता। देवाच्या राजाची शिकवण दिवच्याक आनी आपलेंच मिसांव करच्याक ताका वावरडी उणें पडटात म्हणी भोगता। हें उणेंपण भरती करूंक तो बापा लागीं मागूंक सांगता। जेजू सस वावर करूंक ताची वावरडी जावंक आनी ताच्या बोगणांनी रिगोवंक हें एक आपोवणेंच न्हय।